खूब वस्तू आयज आमी देवाच्या उतरांतल्यान आयकल्या समजल्या. पयले सुवातेर जेजू पळयात देवाच्या एकवटांत रावन सगळें बरें करता. आपल्या बापायच्या एकवटांत तो बरें करता म्हणून ताणें सांगलेलें. आनी तो सगळें जाणो त्या आर जाल्ल्या मनशाक फकत म्हणटा तो आत सोड आनी तो बरो जाता. ही इतली व्हडली पदवी कोणाची ती? फकत देवाची. आनी हेंच आमी पयल्या वाचपान पळयता. इस्रायल पोरजा देवान निवडलेली. बाकीचे म्हणल्यार तूं एकदम आपल्या शक्तीचेर बोडाय दाखयताले, पूण इस्रायल लोक तांचे कडेन कांय हात्यारां नासलेलीं. सादे मनीस देवाचेरूच पात घेवन ते जियेताले. आनी आमी पळयता हो व्हडलो फिलिस्तिकार ताचे फुडें येता आनी दावीद धाकटो भुरगो गोफूण घेवन ते फातर घेवन एक बडी घेवन लढाय करूंक वता. पूण तें घेवन न्हय, तो कितें म्हणटा, हांव जिवे देवाच्या नांवान येता, तो जैतिवंत, तो आमकां विजय दितलो. आनी फकत एक फातर घालून तो ताचेर मारता आनी तो व्हडलो येदो मनीस पडटा, मोत्ता आनी ताका तो मारून उडयता. ही फकत देवाची करणी आनी देवाच्या आदाराचेर जिवंक तो सगळें पळय ताका हारोयता आनी विजय जोडटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमी मनांत दवरया. आमी खूब फाटीं संवसाराच्या लोकांक भियेंता, पूण आमचो एकवट देवा सगळें आसा. जशे भशेन जेजूचो आसलेलो ते भशेन आसा जाल्यार आमकांय गोठाय पदवी बरें करपाक देवूच आमचे सगळें ते करतलो. आनी हे भशेन सगळ्या सांत भक्तां बरोबर घडलेलें आसा. वो आंतोन पादुवाचो न्हय, ना म्हणून लिस्बोवाचो न्हय, वो आदलो 3ऱ्या शेंकड्यान तो जियेतालो. तो इजिप्ताक आसलेलो आनी तो इजिप्तान अरण्यांत वचोन आपलें जिवीत देवाचेर पातयेवन तो जियेतालो. अरण्यांत कितें आसा? कांयच ना. उदक ना, जेवण ना, कांय ना. पूण तो देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत थंयसर अरण्यांत सादतालो. आमी जाणो हांगसर तर आमी उपास करीत जाल्यार आमकां कितें ना कितें प्रॉब्लमां जावंक लागतात. तो इतलीं वर्सां थंयसर अरण्यांत सादतालो. देंवचारूय ताची सरशीं येवन ताका खूब त्रास दितालो. पूण त्या वेळार तो आपलें जिवीत देवा सगळें एकवटून जियेतालो आनी हाका लागून ताका विजय मेळटालो. आनी तितलेंच न्हय, दुसरोय लोक जेन्ना ताचे शीं येतालो तांकांय तो बरेंपण दाखयतालो आनी ताचे बरोबर रावलीं की ना तीं बरीं जावन वेतालीं आनी ताचे गोठायेन ती मागीर बरो वावर करूंक लागतली. देवा सगळेंच, जेजू सगळेंच. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें मनांत दवरया. पयले सुवातेर आमचें जिवीत देवा सगळें कशें आमी जियेतले. हांव रातची तर 5 मिनट न्हिदच्या आदीं आनी सकाळीं उठलें म्हणटच 5 मिनट जेजू सगळें आमी वेळ सारीत आख्खी रात मागणेची जाता. जशे भशेन आमी मोबायल चार्ज करता, ताची बॅटरी चार्ज जाता, ते भशेन आमी चार्ज करपाक आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. न्हिदच्या वेळार उठ्ठाना ताका एकवटान उठूंक जाय आनी आख्खी रात आमची मागण्याची जातली. मागीर पळयात तुमी हाचो परिणाम कितें जाता पळय तो. दिसभर कसलीय चिंतना भावना येवनी आमी ताचे गोठायेन विजय जोडटल्या. जशे भशेन दाविदान जोडलो आनी जशे भशेन जेजून पातकाक हारोवन हाचेर देंवचाराचेर विजय जोडलो, ते भशेन आमचेंय सगळें घडटलें. कित्याक आमी ताचे एकवटान जियेता. ताच्या एकवटान जियेता जाल्यार ते भशेन आमी आमचें रातचें जिवीत सारूंक जाय. 24 वरांची सुमार 5, 6, 7 वरां आमी देवा सगळें हे परी सादता. आनी हे सगळे सांत भक्त आमकां दाखयता. जेजूच्या जिवितानूच आमी पळयता. तो रातचो आनी सकाळचो
आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारतालो. आमी तर क्रिस्तांव जाल्यार आमी हे भाशेन जेजू बरोबर वेळ सारूंकूच जाय, नाजाल्यार आमी क्रिस्तांव न्हय. तर हें म्हत्वाचें. दुसरें म्हणजे ताचें उतर आमी वाचूंक जाय आनी नियाळूंक जाय. नाजाल्यार आमी कोणाचीं उतरां आयकता, दुसऱ्यांची हेणें तेणें कितें आयकता पळय ती ना. देवाचें उतर आयकलें की ना आमी शुद्ध निर्मळ जातले आनी दुसरीं जीं आमी उतरां आयकता ती ह्या उतराचेर आदारून ताचेर आमी निशेध मारतले. आनी तिसरें म्हणजे आमी त्यो सगळीं जाणां कोत्ता म्हणटा. कित्याक लागून कोत्ता? जेजून आमचें जिवीत पत्करलें आनी तो आमचें जिवीत जियेलो आनी आमकां सुटका दिल्ली आसा. हो इतिहास ताचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी सायबीणमाय भाशेन आमी खालती जाता आनी देवाची येवजणे परोवन म्हजें जिवीत घडोवन येवं दी म्हणून आमी मागणें कोत्ता. जेजू सगळें आमचें जिवीत कशें घडोवन येवंक जाय? आमी ताचे कुडीचे सांदे. तर आमकां तो ह्या काळार आपल्या एकवटान दवरता आनी आपलें जिवीत आतां पर्यंत आमचें सगळें जियेता. तो ताका आमी सहकार करतले आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान जियेतले आनी हे परी तो आमचे वरवीं आतां सुटका सोडवण तारण मनशा कुडाक हाडटलो. तर हाका लागून हे तिनूय म्हत्वाचे मुद्दे मागण्याचे आमच्या मनांत धरूंक जाय. तर आतां आमचे हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. कुडीचे पांय आमचे पांय आसात थंयसुतान, बोटां आसात थंयसुतान वयर पर्यंत आमी कुडींत मनांत ओतम्यान जेजून बरोवन येता. आनी सगलें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भायर काडया आनी हे परी आमकां सुटका सोडवण स्वतंत्रपण मेळटलें आनी दुसऱ्या सुस्कारान ताच्या जिवितान अदीक बरोवन येतले आनी हे भाशेन तो जो आमचे सवय आसा ताचें जिवीत आमचें सवय अदीक परजळूंक लागतलें.